जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो. हाची कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान ताणेल्यान भुकेल्यान आनी सगळ्यांक जेजूच्या नांवान हांव येवकारता हें म्हज्या यूट्यूब चॅनलान. आनी आयच्या दिसाचो विशय घेवन आयला 1 कोरिंथकारांक 10:26-26. तुमच्या भाव भयणांनो, ह्या वेळार आमचें पवित्र पुस्तक जिलें उतर उक्तें करुया आनीक हें उतर आमी वाचुया आनी ह्या उतराची सजमणी जाणवाय आनी बुद्दीन आमी पळोवया. देवाचें उतर 1 कोरिंथकारांक 10:26. कित्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे प्रितूम सर्वेस्पराची आनी तिचेर आसा तें सगळें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. प्रकृतीच्या भाव भयणांनो, हे वेळार आमी हें देवाचें उतर एक स्पुटावून ताची सजमणी घेवया. देवाचें उतर म्हणटा कित्याक पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे प्रितूम सर्वेस्पराची आनी तिचेर आसा तें सगळें. पवित्र पुस्तकाचेर जें कितें बरयल्लें आसा तें सच जावन आसा. पवित्र पुस्तक हें जिवें उतर म्हणटा ही प्रितूम सर्वेस्पराची आनी हे प्रितुमेचेर आसा तितलें सगळें. तर आमी ह्या प्रितुमेचेर एक यात्री जावन आसा थोड्या दिसांची. आनी जे प्रितुमेचेर आसा जावं ती झाडां फळां जमीन जें कितें आसा तितलें हें सर्वेस्पराचें आमी हें मानून घेवंक जाय. आमी फकत थोड्याच दिसाची आनीक ह्या प्रितुमेचेर आमकां जाय तशें जावचें ना, पूण सर्वेस्पराक जाय तशें जातलें. तर हो जावन आसलो ल्हानसो विशय जो हांवें तुमच्या मुखार हाडला. जांकां देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी दियात. हें देवाचें उतर चारूय कुडशांनी पुरगूट जावं दी. आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक फावट हांव जेजूची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयता.